पार्सेकर जावं संवय दत्तप्रसाद तांकां हाडपा खातीर कितें प्रयत्न जातले तुमचे कडल्यान? जरूर जातले, जाय ते सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाक जाय. आमकां जर ताका जर बरोबर जर गेले जाल्यार आमी फुडें वतले, ना जाल्यार बटेंगे तो कटेंगे. आमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसा, त्या सगळ्यांक तांचे हृदयान बीजेपी नातं आसा. सगळे दोश आनी त्यो चुको सगळे बाजूक दवरून आमकां फुडें वचपाक जाय. आनी म्हाका विश्वास आसा हे सगळे मेळून एकठांय येवन 27 करतले. म्हाका हांवें कितें तरी ताका मार्गदर्शन करची गरज आसा अशें निश्चित दिसना. पूण ताका जर कितें आसात ताचे समस्या प्रश्न आनी म्हजे कडल्यान ताका जर दिसलें योग्य कितें तरी मार्गदर्शन जातलें जाल्यार इट इज हीज प्रोगेटीव. तो म्हाका एप्रोच जालो जाल्यार निश्चित हांव ताका अवेलेबल आसतलो. प्रश्न म्हजो विश्वासघात केलो, ताच्याय फुडें वचून म्हजो अवमान केलो, कोण लागीं करिनासले तेवळचे आमी लोक, क्षमता ना आनी ताचेर जर हांव ओगी रावलो जाल्यार खऱ्या अर्थान म्हजी राजकीय कारकीर्द संपुश्टांत येवपाची. दामूजीची फुडली वाटचाल आसा आनी ताका जें कितें सहकार्य म्हजे कडल्यान जाय तें सहकार्य दिवपाक डेफिनेटली म्हजी पूर्ण तयारी आसा. आनी म्हजी जशी न्ही, म्हज्या बरोबर जे कितें आमचे वेलविशर्स आसा, खुबश्या वोटर्सांनी सुद्दां हांव ताका विश करून गेलो म्हणल्यार म्हाका खुबश्या जाणांनी क्वेशनूय केलो तूं बीजेपी जॉयन जाता. आनी प्रोबेबली प्रत्येकाचो एकूच हें आशिल्लो की दामून सगळो सहकार्य दिवचो जॉयन जावपाचें किंवा हाजेर कसलेंच डिस्कशन ना. बट जर तर योग्य वेळ तसो आयलो जाल्यार डेफिनेटली हांव सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन डिस्कस करूनच फुडली पावलां कितें ती घेतलो.